सदांच आमचे हांव सद्या मुड्डेर बेले हे वडान आसा आनी हो वड जावन आसा वेलसांव पंचायताक तसोच कांसावली पंचायताक हो दोगांयकूय लिंक जाता आनी हो जायते वर्सां जाली हो लोकांक रोड जावचो अशें लोकांलो डिमांड आसलेलो. फायनली NOC दिल्या ताणें हांवें हो रोड कंप्लीट केल्लो आसा. आयज कंप्लीट जाल्लो आसा तुमकां दिश्टी पडटा. हांव मागतां बाकीचे जे आमचे ओनर आसा हांगासर ताणें जाता तितले बेगीन NOC दिवन हो फूल जो रोड आसा तो कंप्लीट करपाक म्हाका दिसता ही NOC दितली आनी हांव जाता तितले बेगीन हो NOC दिलो जाल्यार हांव कंप्लीट करतलो. हें म्हजें उतर जावन आसा आनी लोक भरपूर हॅप्पी आसा कित्याक इतले वर्सां हो रोड जावंक ना. पूण हालीं आतां आमी हो बाब ब्रोकोजीन तशेंच डेप्युटी सरपंच बेलसांवचे हाणें जायतो जी NOC हाडपाक जायतो त्रास काडले. हांव ताकाय काजांतल्यान देव बरो करूं म्हणटा. एकूच पयले सुवातेक रमेश साहेबणीक ऑर्गन दिता कित्याक हो 60 इयर्स सुमार 60 वर्सां जालो हे लोकांचो डिमांड आसलो आनी ह्या डिमांडाक आज हो बांदोडबाजार हो म्हज्यान म्हणूं जाता हो पूर्ण केला. स्टार्ट केला. फर्स्ट फेज ताणें केला. 150 मिटर सुमार रोड केला जो आमकां NOC मेळ्ळी ते NOC घेवन ताणें अंडर ZP फंड्साचेर हो रोड केला आनी जायतें बरेंपण आज ह्या लोकांक दिश्टी पडलां. सो हांव सांगूं सोदतां एकूच पयले सुवातेक हांव देव बरें कर म्हणटा जे आमी गेल्ले हे म्हजे यूथ हिंगाचे देवयले कांट्यांतले म्हजे बराबर येयले. आमी बाकरामुगले गेले आनी तेणी आमच्या उतराक आमकां NOC दिल्यो आनी NOC दितांच आमी ZP दिल्यो बांदोडबाजार कडेन आनी तेणें ताबडतोब हो रोड करपाक आनी ह्या बाकरांक हांव सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा आनी उरल्या कडेन हांव मागोतां तेणी मुखार सरपाक आनी उरलेले आहाय त्यो आमकां NOC दितले म्हूण हांव रावतां. काडसानसान चड आनी चड देव बरें करूं म्हणून सोयता. श्री आंतोनबाजार आमचो कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्साचो ZP मेंबर कित्याक फायनली तेणें आमगेलो लॉंग पेंडींग आसलेलो तो कांटें बेले रोड करपाचो तो आयज तेणें बिल्ड केला आनी तेगेली आयज ती फर्स्ट फेज कंप्लीट जाल्या आनी आयज आमी तेचें इनॉग्रेशन केलां. गोंय स्वतंत्र जाल्यार 60 वर्सां जालीं आनी गोंय स्वतंत्र 60 वर्सां जाल्यार आमी आयज कांटेकार 60 वर्सांक आमी कांटेकार स्वतंत्र जातात. कारण हो रस्तो आमी भुरगेपण हितून आनी जिवीत चाललें उदकांतल्यान ह्या शाळा चलताले भुरगे 60 वर्सां जावन व्हडले जाले हे रस्त्यान केन्नाच हो रस्तो जालो ना. 60 वर्सां कितलेच येवन गेले पूण आमी आयज कांटेकार ह्या रस्त्याचे गांवांतले लोक रावपी स्वतंत्र जाले 60 वर्सांक. हांव पयलीं परबीं दितां बाबा आंतोनबाजार ताणें हो फुडाकार घेवन हो रस्तो केलो आनी लोकांक मागीर कोणाक उरल्यात ते दितले पूण सद्याक तो केलो. आतां जायते जावन येवन रस्तो करता हें करता लोकांक फटोवन गेले पूण परबीं तुका आंतोनबाजार तुवें हो रस्तो हातान घेवन आनी एक 6 म्हयन्या भितर करून दिलो म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून दिता.